भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आड काँग्रेसीन घातिल्ली अपात्रता याचिका अर्थहीन आसा। काँग्रेस पक्षान अपात्रता याचिका दाखल करपाक इतलो वेळ कित्याक काडलो असो प्रश्न भाजपान केला। भाजपा वाळपय बरोबर पणजेचें सीट जिखतले असो दावो भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार हांणी केला। काँग्रेसीक खंय पणजे आनी वाळपय निवडणुको जिखपाची कापस्ताद ना। हार्डेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। काँग्रेस पक्षान विरोधी पक्षान एक निर्णय घेतला की आमच्या पक्षान आशिल्ले आणि गोंय राज्याचे आरोग्य मंत्री आशिल्ले यांचे डिस्क्वॉलिफिकेशन आणि तांकां निवडणूक लडोवपाचे थांबोवपा खातीर प्रयत्न करपाक तेंच्यांनी एक निर्णय घेतलेलो आसा। हेजे वयल्यान दिसून येता की काँग्रेस पक्ष कितलो भियेल्लो आसा तो, कारण तांकां दोनूय कडेन पणजे आनी वाळपय निवडून येवपाची कापस्ताद ना म्हणून अशें वक्तव्य करता। ह्या हितूंतल्यान तेंच्यांनी तर डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घालपा जाय आशिल्लें, जाल्यार इतले दीस ते कित्याक रावले? खरें म्हणजे विधानसभेच्या स्पिकरा कडेन सुद्दां तेंच्यांनी पिटिशन फायल करपा जातालें। जो मनीस पक्ष सोडटा आनी राजिनामो दिता हा सरकार जावन जवळ जवळ 2 म्हयने लागीं पावले आसा आनी आज काँग्रेस पक्ष जागी आयला, तेजो आमी जाहीर निशेध करतात। आनी आतांच आमचो शेटेवा म्हणटालो सरकार कशें आसा म्हणून। सरकार पूर्णपणान आज तुमी काल पळयलां आसतलें आमचे सहयोगी पार्टी आसा तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलें आसा की पूर्णपणान 5 वर्सां ते भारतीय जनता पक्षा बरोबर सरकार चलोवपाचें आसा आनी गोंयचें एक बरें स्वप्न पळयलें साकार करपाचें तेंच्यांनी ठरयलें आसा।